नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नवातल्या वट्ट स आमदारांक लोकसभेक उत्तर गोंयान जाय रवी, दक्षिणेन लुईझीन, दिग्विजय सिंगाकडेन मागणी, 15 मार्च म्हणल्यार उमेदवार जाहीर। रवीचे नाव फुडें येता म्हणसर रवी नायकाचेर एसीबीन केलो एफआयआर नोंद। फील्ड असिस्टंट्स आनी अटेंडंट ड्रेसर्सांच्यो नेमणुको बेकायदेशीर, रवी आनी निवड समितीचेर आरोप। दोनापावला आयटी हॅबिटेटातले 5 प्लॉट सरकार परत टेंडर करतलो, मंत्रिमंडळाचो निर्णय। मिनाचे ई ऑक्शनांतल्यान सरकार 1000 कोटी जोडटलो, मुख्यमंत्र्याचो अदमास। ग्रँड हयात हॉटेलांतले घडणुकेची सीसीटीव्ही फुटेज पळोवंक कोर्टाची तेजपालाक मान्यताय, मात मिडियाक दाखोवंक बंदी। तेजपाल म्हणटा फुटेज तो निर्दोष हाचो पुरावो। गोंया भायल्या टॅक्सीवाल्यांक गोंयान टुरिस्ट टॅक्सी चलोवंक दिवचे ना। ओला कॅब्सा आड टॅक्सीवाल्यांच्यो तिनूय संघटना एकठांय, रस्त्यार देवपाची शिटकावणी। आनी स्वतंत्र तेलंगणा आड आंध्राचो मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डीचो राजीनामो, राज्यसभेतूय गोंधळ। भाजपान सुचयल्ल्यो दुरुस्त्यो नासतना पास जावपाची शक्यताय उणेच। खबरो विस्तारान। नवातल्या स काँग्रेस आमदारांनी उत्तर गोंयान रवी नायक आनी दक्षिणेत लुईझीनाक उमेदवारी दिवची म्हूण गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी दिग्विजय सिंगाकडेन मागला। रवीन मात लोकसभेक रावपाची आपल्याक उमेद ना म्हूण सांगला। गोंयान आयल्या उपरांत दिग्विजय सिंगान बुधवारा पयलीं काँग्रेसीचे पदाधिकारी आनी उपरांत आमदारांकडेन चर्चा केली। बसकेक दिगंबर कामत मात दिसलो ना। 15 मार्च म्हणल्यार उमेदवार घोशीत करपाची तयारी काँग्रेसीन केल्या, अशें दिग्विजय सिंगान मिडियाक सांगलें। Wagh has been badly treated by the BJP. He was assaulted, and till now the police in Goa has not even arrested a single person. No action has been taken against all those people who assaulted Vishnu Wagh. Therefore, I think we have our sympathies for him. So now the Salva will remain in Congress this time? Till now, there has been no talk with the NCP, and the general mood of the Congress workers is that we should fight both seats. Candidate कब हो सकते हैं? Candidate का I think by 15th of March we'll be deciding. हे फावट उत्तर गोंयचो सीट राष्ट्रवादीक दिवंक काँग्रेसीचे पदाधिकारी तयार नात। काँग्रेस पदाधिकाऱ्या उपरांत काँग्रेस आमदारांकडेन दिग्विजय सिंग उलयलो। तांणी हीच मागणी लावन धरली। उत्तरेत रवी नायक आनी दक्षिणेत लुईझीनाक उमेदवारी दिवची म्हूण नवातल्या स आमदारांनी मागला, पूण रवीन आपल्याक लोकसभेची उमेद ना म्हूण कळयला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एका सिटा खातीर वालंका आलेमाव वा हसीबा आमिनाच्या नावाचो विचार चल्ला। तुम्ही इंटरेस्टेड आहात लोकसभेत? ना 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 तुम्ही तिकीट दिला रावचे ना लोकसभा इलेक्शनाक? सध्या ना लोकसभा उलयताले ते भायर सगळे। हां म्हणजे तुमचें नांव रिकमेंड केलां ते म्हाका कांय खबर ना, पूण हांवें सांगलां आय एम नॉट इंटरेस्टेड म्हणून सांगलां। हां म्हणजे तुमी इंटरेस्टेड ना म्हणून म्हणजे कित्याक खातीर अशें? आसूं रे, कोवा आहा न्हू, बाकी कॅन्डिडेट आसा न्हू खूब जाण। प्रदेश काँग्रेस समिती आणि आमदारां मदीं वाद ना, तो मिडियान तयार केला अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे उलोवन दाखयता। हे तुमच्या खाद्य पाहिजे असेल तर तुम्ही चुकीच्या माणसाला विचारताय। पण तशी किती डिस्कशन झाला? कारण असं काहीतरी खाद्य तुम्हाला हवं आहे नाही तर किती डिस्कशन तशें बीन झाला? दिस सॉर्ट ऑफ समथिंग टू मेक न्यूज। आय एम नॉट अ पार्टी टू सच थिंग। चर्चा झाली ती उमेदवारासंबंधी बस। राणे म्हणटा लोकसभेच्या उमेदवारांच्या नावांचेर अजून चर्चा चल्ल्या। आदल्या आनी सध्याच्या आमदारांकडेन दिग्विजय सिंगान चर्चा केली, पूण बसकेक आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात दिसलो ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। गोरवा सांबाळ खात्यातले बेकायदेशीर नोकर भरतीवेल्यान आदलो गोरवा सांबाळ मंत्री रवी नायक एसीबीचे जाळ्यान अडकला। रवी मंत्री आसतना केल्ल्यो फील्ड असिस्टंट्स आनी अटेंडंट ड्रेसर्सांच्यो नेमणुको बेकायदेशीर म्हूण ताचे आड एसीबीन एफआयआर रजिस्टर केला। उमेदवारांचे नेमणूक प्रक्रियेन सरकाराक गुड्डलसाव दिसला। निवड समितीचे वांगडी आनी 9 उमेदवारांक एफआयआरान भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला आरोपी केल्यात। गोरवा सांबाळ खात्यातल्या बेकायदेशीर कर्मचारी भरती प्रकरणात
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोन आदलो मंत्री रवी नाईक आणि गोरवा सांबाळ खात्याच्या तेन्नाच्या अधिकाऱ्याड गुन्यांव नोंद केल्यात. तेन्नाचो संचालक सिद्धिविनायक नाईक, उपसंचालक एर्नेस्ट दिकोस्ता, प्रशासन विभागाची उपसंचालक आयरीन सिकेरा हांची आरोपी म्हूण नोंद केल्या. ते भायर गोरवा सांबाळ खात्यान नेमणूक केल्ल्या 9 उमेदवारांचोय आरोपीन आस्पाव आसा. 2011 वर्सा गोरवा सांबाळ खात्यान क्षेत्रीय सहाय्यकांच्यो 12 आनी बुल अटेंडंटांच्यो 27 सुवाती भरपा खातीर जायरात दिवन अर्ज मागयल्ले. हे कर्मचारी निवडपाचें काम चालू आसतनाच वेंचणूक आयोगान विधानसभा वेंचणुकीची घोशणा केल्ली. आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत ह्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां दिल्ली. गोंय सरकारान हे प्रकरण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागा कडेन सोपयल्ले. ह्या प्रकरणाची मुळावी चौकशी केल्या उपरांत एसीबीन आतां गुन्यांव नोंद केल्यात. फार्मागुडयेर जाल्ल्या शिवजयंती दबाज्यान उलयतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या केसी विशीं म्हायती दिली. आयज केस फायल जालो, भानगडी कश्यो केल्या पळय त्यो फुडल्या दिसांनी हांव कोर्टान दाखयता. आमी करूं वचना नासले, भुरग्यांक कित्याक त्रास दिवं म्हणून हांव करपाक म्हाका इच्छा नाशिल्ली. बूल एटेंड बरोबर जाणां कितले बूल 10 काय 12 बूल आनी 167 बूल एटेंड. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू. दोनापावलाचे IT हॅबिटेटातले प्लॉट सरकार परत टेंडर करतलो. 31,000 चौखण मिटराचे 5 प्लॉट परत टेंडर करपाक सरकाराक हायकोर्टाची मान्यताय मेळ्ळ्या. उरिल्ल्यांची केस कोर्टान आसा. प्लॉट डेव्हलपरांचे टेंडराचे कोफसांव जाल्ल्यान कंपन्यांकडेन केल्ले प्लॉटाचे आदले करार सरकारान रद्द केल्ले. मंत्रिमंडळान बुधवारा हो निर्णय घेतलो. मिनाचे ऑक्शनांतल्यान सरकार 1000 कोटी जोडटलो असो अदमास मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडिया कडेन उलयतना उक्तायलो. The cabinet has taken a decision to re-allotment of plots at Rajiv Gandhi IT Habitat, Dona Paula. जी कितें कोर्टाच्या हाका हें ना ती 31,073.67 square meter on as is where is basis for setting up of information technology and information technology enabled services under phase 1 for the highest bidder with reserve price of rupees 25,000 per square meter. So 5 plot आते, you can take the copy if anyone wants. 5 plot 7,200, 7,500 राउंड फिगरान उलयता, 8,100, 4,096 आणि 4,053. For fiscal responsibility budget management act as required by the 14th Finance Commission. This is amendment which restricts that revenue deficit should be nil by 31st March 2015. Reduce ratio of fiscal deficit to gross state domestic product beginning from financial year 2013-14 and strive to keep maintained within norm of 3%, which we have already achieved. Cap the total outstanding guarantees within the specified limit, which we are very much below. Total guarantees outstanding are about 450 crores, whereas our sinking and guarantee redemption fund has crossed 500 crores. तेलंगण निर्मितीचो निषेध करून आंध्राचो मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डीन राजीनामो दिलो. आंध्राचे विभाजना आड आशिल्ले खासदारांच्या बोवाळान तेलंगण विधेयक लोकसभेन मंगळारा पास केल्ले. हे बिल राज्यसभेन दुरुस्त्यो नासतना भाजपान पास जावंक दिल्यारच तेलंगणाचो मार्ग मेकळो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.